मार्केट असोसिएशनाचे नवे अध्यक्ष विनोद शिरोडकार हांणी मडगांव पालिके कडेन खुबश्यो कागाळी केल्यात, पूण पालिकेन ह्या परिस्थितीची दखल घेवंक ना। नव्या बाजारांतल्या दोनूय इमारतींची परिस्थिती वायट आसा। पुराय बाजारांत उदक साचून रावता। बाजारांतली पोरणी वायरिंग बदलपाची गरज आसा। इमारतीचे पांखे कोसळिल्ल्यान पावसाच्या दिसांनी व्यापाऱ्यांक बरो त्रास जाता। पावसाचें उदक बाजारांत गळटा। मार्केट समितीचो अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष बाजार समितीच्या वांगड्यांक हे परिस्थितीची जाणीव करून दिल्या। तांणी इमारतीची पळोवणी करून दुरुस्तीचे उत्तर दिल्ले, पूण आयज मेरेन कांयच हालचाल जावंक ना। धोक्याची परिस्थिती पळोवन आमी नव्या मुख्यमंत्र्याकडे संपर्क साधला। दुरुस्ती करपा खातीर ते बेगोबेग पावलां उबरतले अशी आस्त शिरोडकार हांणी उक्तायल्या। आमी खूब तेंप जालो म्युनिसिपालिटी कंप्लेंट करता, पूण कोण एक्शन घेना। अशें जाल्यार आमची ही टोटल दोन्ही बिल्डिंग गळपाक लागल्या आनी लोकांचे वेपार सगळो पिड्ड्यार जालो। कोरोना टायमार 2 वर्सां पयलीं आमी कॉन्सुलर नेवे आयिल्ले, तेन्ना पसून सगळे कॉन्सुलर एका प्रेजिडेंटी व्हायस प्रेजिडेंटी हांगून दाखयलेले, पूण तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिलें रोखडी करता म्हणून, तेन्ना आजून पसून कांयच जावना। आयज आमी अशी परिस्थिती जाल्यार आयज खूब गळपाक लागले आनी खाली बोटले हांगा उडयता कोण हाडून, थंय मलेरिया जावपाक शकता म्हणून आमी ते अर्जंट चीफ ऑफिसराक फोन केलो। चीफ ऑफिसरान म्हाका दिसता 15-20 मिनटांनी रोखडो इंजिनियराक धाडले, मार्केट इन्स्पेक्टराक धाडले आनी सर्वे करपाक लायले। तेंचे वांगडा आमी गेले आनी सगळे सर्वे केले। तेंच्यांनी पळयलें खरें अक्षरशः गळटा आनी बिल्डिंगेचे कुडके पडटा आनी उदकाचे काय कसले प्लास्टीक बॉटलां उदक घालून उडयलेलें आहा, फाल्यां मलेरिया जायत म्हण तेंच्यांनी म्हणलें आमकां। म्हणून आमी तेजेर ज्या बेगीन एक्शन घेवची अशें म्हणून चीफ ऑफिसराक सांगलां। आनी लायटीचें कनेक्शन आसा ती सगळे वायरी लांबतात, ते एक इंजिनियराक कोणा धाडून एक ते वायरी आहा त्यो एक बंद खंयच्यानी जाल्यार कशें करून लीक करून तेंच्यांनी सारक्यो करच्यो। कित्याक लागून फाल्यां कोणी चुकोन हात लागलो आनी कोणी कितें जालें जाल्यार लास्ट म्हणून मरतरे मागीर हे जागे जातले अशें आमकां दिसता। घातलेले वयर तरी मागीर कांय फायदो जालो ना म्हाका, तरी पण म्हाका उदक येता। तांच्यानी वयल्यान तेरासा वयल्यान पायप सोडला, ते पायपार उदक म्हाका पत्राचें येता आनी तो गेले उदक म्हाज्या दुकाना भितर उदक येता। काय फायदो न्हू, इतलो कट करून काय फायदो न्हू।